Join Select Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Select Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. आज इलेक्ट्रिसिटी वाढयली. जर तर आज एक सामान्य गोंयकार इलेक्ट्रिसिटी बिल जर तर टायमार भरना जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येवन ताची लायट कापता. 15 दिसाक ताका टेम्पररी डिस्कनेक्शन दिता. कित्याक 500 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल भरूना. पूण हे सरकार क्रोनी कॅपिटलिस्टांक कशें मदत करता ते आमी पळोवया. दुसरे ह्या सरकाराकडे आज सोशल वेलफेअर ज्यो स्कीम आसात तातून बेनिफिशरींक दिवपाक पयशे ना. जे अवॉर्ड विनिंग आमचे स्पोर्ट्समॅन आसात तांकां पयशे दिवपाक ह्या सरकाराकडे पयशे ना. जे नॅशनल गेम्स जाले जे त्या भुरग्यांक पयशे दिवपाक आशिल्ले तांकां पयशे दिवपाक ह्या सरकाराकडे पयशे ना. समरी अशी की आज ह्या गोंय सरकारान गोंय राज्याचेर जवळपास 36,000 कोटी रुपयाचे रीण काढून दवरिल्ल्या. हे सरकार आमची स्टेट इज रनिंग इनटू बँक्रप्सी. 10,187.62 crores. परत एकदा सांगता गोंयकारांनो, 10,187.62 करोड रुपया या सरकारान क्रोनी मित्रा कडल्यान रिकवर केले. आणि आम्ही जे चीफ सेक्रेटरीक जे मेमोरंडम दिला तातून आम्ही ताका डिटेल खंयचो वर्टिकल अंडर कितले करोड रुपया उरले हे दिला. ताची सोल्युशनूय दिला की हे पैसे रिकवर करपाक कितें कितें कर ते जाल्यार मातशें वाचून दाखयता की सरकाराक जाय जाल्यार विदिन 24 वरां भितर हे 10,000 कोटी रुपया वसूल जावपाक शकता. सो वी हॅव डिमांडेड एंड वी हॅव टोल्ड द चीफ सेक्रेटरी to take the following actions immediately. What are those? Withdraw all permissions given to the defaulters of mining dues such as transport permit, export permit, consent to operate mines, etc. Second, immediately disconnect the electricity connection of all the defaulters from industrial, commercial and government consumers. Third, immediately withdraw consent to operate for all hotels, housing, casinos which have defaulted on payment of dues. Stringent measures need to be taken by disconnecting water and electricity to all such hotels. Immediately suspend the permissions given by the captain of ports, mines department for transportation of coal by roads and waterways. Immediately withdraw consent to operate given to the companies for handling coal at Marmugua Port Authority. जर तर हे सरकार जर तर फेल जाता हे पैसे रिकवर करपाक जाल्यार काँग्रेस पक्षाक पुराय राज्यभर स्टेट वाईड आमकां एजिटेशन करचें पडटलें.